नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या ह्या सकाळच्या बुलेटिनान हा प्रणिता प्रताप रेडकर तुमका येवकार दिता। सविस्तर खबरां आदी पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। गोंयभर खंयूय कोळसो डंप केल्यार करतले विरोध, गोंयच्या रापणकारांनी दिल्या शिटकावणी। उदका पायपलायन दुरुस्त करचे आदींच शिवोलच्या रस्त्यार घातले डांबर, थळाव्यांनी उक्तायले अजाप। सोनसड्या वयल्या कोयराक परतून लागलो उजो, हाय टेन्शन वायर तुटून पडिल्ल्यान कोयरान घेतलो पेट। दर एका नागरिकान लोकशायेच्या तत्वांक दिवचो पाळो, उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडून केले आवाहन। काणकोणच्या नुस्तेकारांनी दवरले मार्केट बंद, पोर्ट लिमिटी उणो करपाची केली मागणी। पेडणेच्या सरमळे, भिरोंडा आणि मयेकर वाड्या वयल्या लोकांचे उदका खातीर हाल, फाटले 2 म्हयने नळ पडल्यात चुक्यार। आणि आता खबरो विस्तारान। गोंयान तुमकां कोळसो एकठांय करपाक दिवचे नात। गोंयान खंयूय आसूं आमी आडावपाक थंय वयतले, अशें गोंयच्या रापणकारांच्या एकवटाचो फुडारी ऑलान्सियो सिमोइसान सांगले। सद्याक चालू आशिल्ली कोळशाची हाताळणी उणी करून जाता तितल्या बेगीन बंद करची अशी मागणी ताणें ह्या वेळार केल्या। कायदेशीर यंत्रणा कडल्यान रितसर परवानो घेयनासतना हांगा कोळसो साठोवप सुरू जाला असो आरोप गोंयच्या रापणकारांचो एकवट संघटनेचो अध्यक्ष ऑलान्सियो सिमोइसान सांगला। सरकारान गोंयान कोळशाच्या वेव्हाराक परवानगी दिवची न्हय अशेंय ताणें ह्या वेळार मागला। इफेक्ट जातली सरकार कितें करूंक सोदता, फोनान घालपाक सोदता, लोकांक ब्रिदींग प्रॉब्लम जातली। हांव सांगता सरकाराक विचारपाक सोदता, तुमी सांगपाक सोदता सरकाराक अशें करूं नाका म्हणून। आमी आयज गोंयचे रापणकार मोरजीच्यान तालपण आमकां खबर पडलें की हिंगा कोल्ड स्टोरेज यार्ड करता म्हणून, आनी सगळे जाण आमचे लिडर चावून येयलेले आसा, स्पेशली हे पळोवपाक की हिंगा कितें चलता तें। आयज आख्खी एरिया तेंच्यांनी कोल्ड स्टोरेज करपाक लागले विथावट एनी परमिशन। सो आतां हे जे पळय पोर्ट लिमिट्स करता हे कितें हिंगाच्यान मागीर पोर्टां बांदपाक सोदता। सो आमी ह्या सरकाराक सांगपाक सोदता आयज की कोल्ड स्टोरेज ते आख्खें गोंय खंय आसूं आमी ते हाडपाक वयतले, आनी जे पळय कोल हँडलिंग चलता हे ताबडतोब पयलीं तुमी कमी करून बंद करा, कित्याक आमी कशेच सागरमालाचे प्रोजेक्टां पळय आसा गोंयांत ते आमकां क्लियर जालेले आसा। तेका लागून आयज CZMP आख्खो पोर्ट लिमिट्स डिक्लेअर केलेलो आसा। ह्या कारणा खातीर तुमकां आयज गोंयभर कोल हाडपा जाय, आनी आमच्या ट्रेडिशनल लोकांक, नुस्तेकारांक, ट्युरिजम पळय करता तांकां सगल्यांक डिस्प्लेस करून तांकां काबार करपा जाय। आयज ह्या कोलाक लागून शेतां काबार जातली। मुर्मुगांव आतां गेलो जाल्यार वास्को थिंगा लोक कोल पोल्युशनाचेर मरता। अशें करून तुमी स्टोरेज यार्ड बांदीत रावले जाल्यार आमचे लोक हिंगा कशे उरतले, आनी आमचो ट्युरिजम कशें उरतलें, आनी आमचो जो ट्रेडिशनल धंदो जो आसा, जो शेतकाराचो, जो नुस्तेकाराचो, तो कसो जातलो। सो हांव वॉर्निंग दिता एडमिनिस्ट्रेशनाक, स्पेशली द पोर्ट ऑथॉरिटी। फाटली 3 वर्सां खड्डेमय जाल्ल्या मान्ना शिवोलच्या रस्त्यार सध्या डांबरीकरणाचें काम नेटान चालू आसा। आतां तांच्यांनी 2 कोड घालून रस्तो बरो करपाचें थारायला, आनी रस्तो बरोय जातलो अशें उपसरपंचान सांगला। पूण ह्या रस्त्यार पायनीची सर्व्हिस लायन बदलपाची गरज आशिल्ल्यान उदका खातें परत रस्तो खणटले, उपरांत परत दशा तशीच जातली, तशीच जावपाची शक्यताय आसा अशें उपसरपंच विलियम फर्नांडीस हाणें सांगले।
आता 3 वर्सां जाली ह्यो रस्त्याक आमच्या मान्यकारांनी जो शोलकारांनी जावं पेडणेकालच्या लोकांनी जो रस्तो यूज करता तेणी भरपूर त्रास पडलो. इतलो त्रास की सगळे व्हणे आनी आमी खूब प्रयत्न केले. इंजिनियरांक सांग, हेंकां सांग, आमदाराक सांग, मातशें कितें घालताले पोत्तून फोडटाले आनी सगळें मॅस जाल्लें. आतां ह्यो पयलो तेंच्यांनी कोर्ट घातलेलो, आतां 2 म्हयन्यांनी पोत्तून कोर्ट घालूंक येयला ते. हांव म्हणना वायट, काम बरेंच आहा आनी तमासाचें कामूय बरें आहा कॉन्ट्रॅक्टराचें. पूण एकूच प्रॉब्लम कितें आतां तेंच्यांनी ह्यो कोर्ट घातला, आतां हे 2 कोर्ट रस्तो बरो जातलो. पूण जी पायप लायन आहा ती आमची सर्वीस लायन ती चेंज जावपाची गरजूच आसली. आतां हांव म्हणटा कितें ही पायप लायन आहा ती तेंच्यांनी चेंज करपाची गरजूच आसली. हांवें कितलें फॉलोअप केल्लें. आतां 3 वर्सां जालीं हांवें ते पंचायतींतल्यान रेजोल्युशन घेवन धाडलेलें. पूण कोण आमी ह्या मिनिस्टराचेर वस हांगा वस ती वस कांयच जालें ना निमाणें आमचें. आतां रोड केला ह्यो, पूण ह्या रोडाची फाल्यां केन्ना तर पायप तर फुटलें प्रेशराचेर, थोड्या लोकांक उदीक येना प्रेशर वाडयतात. फाल्यां प्रेशर वाडयलो पायपां फुट्टेलींतूच. परत तीच गजाल. हे पायप गॅरंटीडूच फुट्टेली. नाजाल्यार आतां रोड केले आनी 2-4 म्हयन्यांनी तुमी पळयतले हांगा PWDचे मनीस रोड खणटा पळय तो. हांव म्हणना रोड बरो जावंकूच जावं, रोड बरो तमासान रोड कॉन्ट्रॅक्टरान रोड बरो केलात. पूण ह्यो कोर्ट घातल्या उपरांत तेंच्यांनी ती पायप लायन चेंज करूंक जाय आसली आनी 2 कोर्ट घालूंक जाय आसले. आदली पायपलायन 50 वर्सां फाटली पायपलायन सर्वीस लायन आसली पळय ती आमची. सो त्या सर्वीस लायनी खातीर परत जर रस्तो खणलो जाल्यार परत तीच परिस्थिती निर्माण जाता अशें तुमकां म्हणपाचें आसा. संतोष गोवेकर, गोमंतक टीव्ही खातीर मारना शिवोले. सोनसड्या वयल्या कोयराच्या ढिगा वयल्यान गेल्ली हाय टेन्शन वायर तुटून पडिल्ल्यान कोयराक परतून उजो लागलो. सकाळी 11 वरांचेर सुमार हो उजो लागलो. कोयरांतल्यान धुंवर येवपाक लागिल्ल्याचें पळोवन कांय जाणांनी पालिका मुख्य अधिकारी आग्नेलो फर्नांडिसाक फोन करून कळीत केलें. निमाणे कडेन उजो पालोवपी दळान उजो नियंत्रणान हाडलो. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार पावून उजो पालोवपाचो यत्न केलोय बी, पूण दनपारच्या पारार वत चड आशिल्ल्यान कोयरान आनीक पेट घेतलो. दनपार मेरेन उजो पालोवपी दळाच्यो 2 गाडयो घडणूक थळार पाविल्ल्यान उजो पालोवपाक मातसो कळाव जालो. सुमार 74,500 लिटर उदक वापरून उजो पालोवपी दळान हो उजो नियंत्रणान हाडिल्ल्याचे उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान सांगले. 74,500 लिटर ऑफ वॉटर आम्ही मारलेले आहे ते उजो पालोवपाक. सध्या सगळे 6 फायर टेंडर फ्रॉम पोंडा, कुचरे, कुंकळ्ळे आणि 3 फायर टेंडर फ्रॉम मडगांव फायर स्टेशन. टोटल 100 आता हे मारलेले उदक. 100 टेंडर घेऊन इतके लिटर आम्ही उदक मारले. कितें आसतना भरून हाडून मारता आनी चालू आहा भरून आता तेंचे अकाउंट अजून घेवंक ना. तेजे चड जातले. उजो कंट्रोल जाला, फायर कंट्रोल जाला म्हणल्यार स्मोक आहा डीप सिटेड फायर तो भितर आता हीट आहा, भितर वेपर्स भायर सरोन ताका परतून फ्लेम जाता. घडी मिंगा न्यू आसतले ते मिटीन गॅस भायर सरतली, कोणाक दितली मिटीन गॅस जितली भायर सरता तितली उदक फ्लेम परतून तयार जाता. घालपाचें कवरींग सेटिंग ऑफ दिस डॅम इज इन प्रोग्रेस. 2019 वर्साय सोनसड्या वयल्या कोयराक असोच उजो लागिल्लो. मडगांवचो नगराध्यक्ष लिंडन परेरान घडणुकेची पळोवणी केली. हे घडणुकेक वीज खातेच जबाबदार आशिल्ल्याचो आरोप ताणें ह्या वेळार केलो. प्रशासन आनी राजकीय फुडाऱ्यांच्या बेजबाबदारपणाक लागून हो उजो लागिल्ल्याचे मडगांव शॅडो कावन्सिलाचो मुखेली सावियो कुतिनोन सांगले. पळयात ताचें म्हणणें. Though the fire personnel or whoever is there concerned about the municipality may claim that it is on account of electrical short circuit, to us we have to say that this fire incident is on account of the short circuit in the brains of our representatives and all the concerned authorities as far as Sonsura is concerned. This short circuit in their brains has wiped off their capacity to think of any solution, permanent solution at Sonsura. And that is the reason these fire incidents are occurring. Time and again, we have consistently been highlighting the accumulation of the dry waste at Sonsura instead of reducing. But hardly anybody seems to care. Just 2 years back, 1 crore fine was left at the municipality on account of the previous fire. But little did they learn out of it. कोयराच्या राशी वेल्यान गेल्ल्या लायटीच्या हाय टेन्शन वायरींग लागून हो उजो लागलो.
2019 वर्सा असोच उजो लागिल्लो तेन्ना परतून उजो लागचो न्हू हे खातीर पालिका तशेंच वीज खात्यान हाचेर उपाय येवजण काडप सामकें गरजेचें. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान गौरांग प्रभू मळकर्णेकार. भारत आझादी का अमृत महोत्सव मनयता खरो, पूण भारता सामकार आजुनूय कांय आव्हानां आसात. गरिबी, निरक्षरताय, लिंगभेद, जातीवाद हे प्रश्न आजुनूय सुटावे जावंक ना. ह्यो समस्या सुटाव्यो करपा खातीर दरेका नागरिकान लोकशायेच्या तत्वांक पाळो दिवपाक जाय, अशें मत भारताचे उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू हाणें उक्तायलें. राजभवनाच्या नव्या दरबार हॉलाचें उक्तावण केल्या उपरांत ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. Even after 75 years of independence, with too many achievements, we still have grave challenges like poverty, 22%, illiteracy, 22%, regional disparities, and also social discrimination in certain areas, and also the gender discrimination in certain areas. These 5 challenges, whatever percentage it may be, we must all understand, seriously respect, and work towards eradicating the social evils, bridging the urban-rural divide, and also economically uplifting the poorest of the poor, empowering the woman, and totally eradicating illiteracy. This should be the challenge before the nation and political parties, whichever party it may be. All people should focus and give importance to these aspects. लोकशाहीच्या मूल्यांक महत्व दिवन जण एकल्यान वागपाक जाय. लोकशाहीची शिस्त पाळपाक जाय अशें तांणी सांगलें. People will get disillusioned if such things happen. Governor is a constitutional authority. Legislature is an elected body. Parliament is the supreme place where laws are being made. We should respect all these institutions. They are institutions. In democracy, if you don't like any address, you can criticize after the addressing over. And if you don't like a budget, you can criticize the budget. Fully, whatever manner you want within the democratic system. And then if you don't like a government, you have to be patient. You can educate and agitate peacefully and wait for your turn. We must have patience to respect the mandate of the people. This should be borne in mind by all political parties. And violence, physical violence, should be totally avoided. भारताच्या उदरगती खातीर नवीन आधुनिक तंत्रज्ञानाक आत्मसात करप तशेंच रिन्युएबल एनर्जी सारख्या स्त्रोतांचो वापर करप गरजेचें आसा अशें तांणी ह्या वेळार म्हणलां. Renewable energy, environmental protection, and also the other connectivity. We have air connectivity, rail connectivity, highway connectivity, rural connectivity, tele connectivity. This connectivity revolution is going on. We must further galvanize our movements and see to it that India marches forward and becomes a strong, stable, and prosperous nation. We are all proud about civilization. India, which was called as Vishwaguru once upon a time, with all its resources, we never attacked anything because we don't believe in colonialism. We don't believe in expansion. We believe in surveying and entrepreneurship. Share and care is the core of our philosophy. So everybody, they should remember this, and this should be practiced.
देवपाची मागणी करीत काणकोण तशेंच चावडे वयल्या नुस्तेकारांनी शुक्रारा पालिके मार्केट बंद दवरली. शुक्रारा सकाळी 7 ते दनपारा 1 मेरेन अर्दो दीस ताणें मार्केट बंद दवरले. पोट लिमिटाची मर्यादा वाडोवन 500 मीटर केल्या. नुस्तेकारांचो हाका खर विरोध आसा. सरकारान ही मर्यादा फाटी घेवन आमकां थाकाय दिवची अशी मागणी ताणें केल्या. पोट लिमीट वाडयल्ल्यान पारंपारीक नुस्तेकारांच्या घरांचेर हावळ आयला. तशेंच कांय जाणांची घराय गेल्यात. त्या खातीर सरकारान हो प्रश्न जाता तितले बेगीन सुटावो करचो अशें तांणी मागलां. एक जाल्यार सिंहाचेर एक्वायर करपा म्हणून हें केलां ते पोळे टू बेतूल म्हळ्यार तेमी एक्वायर करपा म्हणून चलता. ते केलें जाल्यार सगळ्या बिजनेसा हें जातालो. इवन तेमगे बीच सायड सगळें कंप्लीट काबार जाता. त्या भायर आमी सगळे टॅक्सी रिक्षा मार्केट सगळें इफेक्ट जातालो. तेका लागून तेमी आतां एक दीस हाफ डे तेमी बंद दवरला. एक म्हळ्यार सकाळी 7 ते 1 म्हळ्यार ते निशेध असतो. म्हळ्यार ते फाल्यां गोवोरमेंटान तेजे प्रेशरान बाबा ते स्टॉप करची म्हणून. पेडण्या वाठारांतल्या सरमळे भिरोंडा आनी मयेकर वाडो ह्या भागांतल्या लोकांची उदका खातीर बरेच हाल जाल्यात. फाटले 2 म्हयने जाले नळांक उदक येना. उदकाची पुरवण टँकरांनी करतात पूण उदक घरामेरेन पावना. त्या खातीर लोकांचीच बरीच धानळ जाल्या. उदका पुरवण खात्यान गेल्यार कोण लक्ष दिनात. सगळे दुर्लक्ष करतात. नळाक उदक येयना जाल्यार नळाची बिलां कित्याक धाडटात अशें थळाव्या लोकांनी प्रश्न केल्यात. मी फाटल्या मंगळारा गेल्लय सर ऑफिसान. फाटल्या मंगळारा गेलोय तांकां सांगला आनी घरा येयल्या म्हाका पाणी 11 हयसर पाणी येयला. थंयसून वचन येवन म्हाका पाणी येयला हयसर 11. मी थंय वचून अक्षर रडलोय आनी हय येयल्यार म्हाका पाणी येयला. म्हाका आतांय रडांक येता. असं 5 दीस म्हाका पाणी येयला. 5 दीस म्हणजे म्हाका बरो फोर्स जाल्यार तांकां पाणी येता पूण म्हाका बारीक पाणी येयला. म्हाका 5 दीस पाणी येयला आनी आतां परत 5 दीस जाले परत पाणी ना. आनी तांकां सांगलें ते सांगता टँकरवाल्याक सांग, हेका सांग, प्लंबराक सांग, हेचो नंबर दिता तेचो नंबर येता पूण तांकां जर कॉन्टॅक्ट करीत न्हू जाल्यार कोणूच फोन रिसीव करिना. सगळ्यांचे वाजत रावतात फोन. लुकसाण भरपाय मेळची म्हण संघर्श करपी मये वाठारांतले शेतकार शुक्रारा परत एक फावट रस्त्यार देवले. पयलीं आमचे जाल्ले लुकसाण फारीक करात आनी मागीरूच मिनाची येरादारी करपी ट्रॅक रस्त्याचेर देंवयात अशी शिटकावणी दीत किसान सभेच्या बॅनरा सकयल शेतकारांनी शुक्रारा पयरांतले चौगुले मायनी वयल्यान मिनाची येरादारी करपी ट्रक मया आडयले. इतल्या मजगती दिवचलचे उपजिल्लोधिकारी दिवपी वांयगणकार हांणी यशस्वी शिश्टाय केली. 2-3 दिसां भितर शेतकारांच्या मागणेचेर तोडगो काडपाचें उतर ताणें आंदोलन करपी शेतकारांक दिलें. ताच्या उपरांत शेतकारांनी आंदोलन स्थगीत दवरलें. मायनिंग कंपन्यांकडल्यान लांबयली लुकसाण भरपाई मेळिना जाल्यार मिनाची येरादारी करपाक दिवचे नात अशी शिटकावणी अखिल भारतीय किसान सभेचे कॉम्रेड जतीन नायक आनी कॉम्रेड विक्टर ब्रागांजा हांच्या फुडारपणा खाला शेतकऱ्यांनी मायनिंगकारांक दिल्या. पुलीस डेप्युटी कलेक्टर जाल्यार आमी गाडी ट्रकवाले कोण मायनिंग करता कॉन्ट्रॅक्टराचेर हेजेर आमी FIR लॉन्च करतले. क्रिमिनल कंप्लेंट आनी हाजे आमी आतां FIR SP दितले आनी बिचोली पुलीस स्टेशनाक दिवपाची आसा. फॉर द डायरेक्टर ऑफ मायन्सान टोटल ट्रान्सपोर्टेशन बंद केला एज पर सुप्रीम कोर्ट. पण हे आतां ट्रान्सपोर्टेशन खंयच्यान स्टार्ट केला कोण करता हे आमकां पयलें कळोंक जाय. आतां ट्रक जे आसा पळय तांकां विचारले आमी खंयच्यान तेंचे कडेन एक ऑर्डर ना. खंयच्यान ट्रान्सपोर्टेशन चालू केला ते कोणी तुमकां ऑर्डर दिल्या ती सरकाराची ऑर्डर ना. ती ऑर्डर दाखोवनी कायदेशीर कितें तर ताका करूंक जाय जाल्यार ट्रान्सपोर्टेशन करूं येता. पण आमची नुकसाण भरपाई पयली दिवची आनी मागीर तुमी मायनिंगाचें ट्रान्सपोर्टेशन करचें आनी तें बी लिगल करचें. पण ट्रान्सपोर्टेशन ह्या मेन रस्त्या वयल्यान मयेच्या गांवांतल्यान जावपाचें ना. हेजेर हो लोकांनी आमकां सांगलें नोटिफाय केल्लें आसा की हांगा मायनिंग केन्नाच जालें ट्रान्सपोर्टेशन जायनासलें. सो आयच्यान आमी टोटल मायनिंग ट्रान्सपोर्टेशन बंद करता हांगा. नुकसाण भरपाई मेळना तो मेरेन मिनाची येरादारी करपाक दिवचे ना अशी ताकीद मये वाठारांतल्या शेतकऱ्यांनी 22 फेब्रुवारीक दिल्ली. तशें निवेदनय शेतकऱ्यांनी दिवचलच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयांत दिल्लें. 19 मेरेन ही आमची केस मामलेदारान चालू आसा.
आनी तेजी आजून कितें दखल घेतलेली ना. आमची केस आसा तेच आमी मेमोरंडम फाटीं मोर्चा व्हरोन सुद्दां दिल्लो की आमची ही लुकसाण भरपाई कितें आसा ती बेगीनच्या दिवची. हे शेतकारांक जे त्रासान पडल्या तांकां बेगीनच्या दिवची म्हणून. तरी परत आमी तेच ट्रान्सपोर्टेशन इल्लिगल परत चालू केलो. आमी परत मेमोरंडम दिलो कितें आमचे प्रश्न आहा ते बेगीन सोड. पण आमकां खंयसरूच विश्वासान घेतले वचना आनी हे मेन रोडांच्यान दोशी वाटेनसून रस्ते खणलेले आसा आनी इल्लिगल ट्रान्सपोर्टेशन हें चालू आसा. लोक धुल्लो खाता आनी आमकां कितेंच फायदो ना. तेन्ना सरकारान हेजेर बेगीनच्या बेगीन निर्णय घेवचो आनी ही लुकसाण भरपाई कितें आहा ती बेगीन दिवची. आनी जो पर्यंत दिना तेन्ना तेंच्यांनी हें ट्रान्सपोर्टेशन आहा पळय हो बंद दवरचो. ते पैरा मेरेन रस्त्याची परिस्थिती पळोवपाची आनी मानव कशें जगता, धूळ कशी घरान येता आनी कोवीड जवळ जवळ सोंपत येयला. आतां दुसरो कोवीड सुरू जाता असो दिसता. सगळी धूळ सगळी घरान भरता येता. तेन्ना सरकारान बिचोले पुलीस स्टेशन पर्यंत पैरा मेरेन कशें रस्त्याची दशा जाल्या ती पळोवपाचें आनी ट्रक कशें ते व्हरता ते पळोवपाचें इतल्यान मागणी आनी कितें ते उपाय करपाचो. मायनिंगाचे ट्रक बेकायदेशीररित्या मयेच्या रस्त्यावेल्यान यो वच केल्ल्यान थळाव्या लोकांक त्याचो त्रास जाता. तशेंच तांणी हाची कायदेशीर नोटीस दाखोवची अशी मागणी शेतकाऱ्यांनी मायनिंगकारां कडेन केल्या. आनी नोटीस जरी आसली तरी मयेच्या मुखेल रस्त्यावेल्यान ट्रकाची यो वच करपाक आमी दिवचे नात अशेंय कळीत केलां. ह्या आंदोलन थळार पोलीस पावून फुडली चवकशी चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. ओल्ड गोवा इमारत मोडपाच्या ह्या सत्याग्रहाक ब्रेस्तारा 100 दीस पुराय जाले. ह्या निमतान सेव्ह ओल्ड गोवा कृती समितीची बॅनरा खाला लोक जमले. पंचायतीन हे बांदकाम मोडपाचो आदेश दिल्लो पूण आतां त्या मालकान पंचायत संचालकां कडेन याचिका दाखल केल्ल्याचें कळटा. पंचायत संचालकान शुक्रारा 4 मार्चाक ओल्ड गोवा हेरिटेज क्षेत्रांत बेकायदेशीर बांदिल्ली इमारत मोडपाच्या विशयाचे सुनावणी निश्चित केल्या अशें सेव्ह ओल्ड गोवा कृती समितीचे वांगडी ताहीर नोरोनान सांगले. I mean, our Supreme Court case is also going strong, but when the state government is now slowly starting to move, we don't want them to stop, because you never know when a Supreme Court case can get decided. We are very confident that eventually we will have victory in the Supreme Court. But until that time, a lot of damage is being done to the heritage site every day. UNESCO have also paid attention thanks to the appeal of Goa Heritage Action Group. So we know that UNESCO are conducting a private investigation into this issue. So all the more we are just appealing to state government and panchayat to be strong, and to people of Goa to also be strong and to not let these people play around and get what they want. खूप भिरांत दिसता कित्याक while all of this sort of fighting amongst the Goans has been happening, they have been very busy. Okay, they've recently received a notice that that the builders have gone to a director of panchayats seeking to scrap the demolition order. So exactly like how Peter Bob said, all Goans have to pay attention. Tomorrow at 12 noon at Junta House there is a hearing. The village panchayat of Old Goa will defend the demolition order at that hearing. The builders have hired one of Bombay's biggest advocates to defend them. It's obvious that they have a lot of money on their side, which we know who they are also. As to what grounds they have to appeal the demolition, when every human can tell you that it is completely illegal, that this building never existed here, that what you have done is not repair but construction of a new structure. And when even the town planning department has listed down 4 very clear frauds in the process to acquire permission, and they've taken away their order. Now the panchayat has taken away their order, listing 3 more frauds. You still think that you can go and seek to scrap the demolition order. Just imagine the courage that these people have, that the illegalities they are doing is correct, to be going around and trying to scrap these demolition orders. I cannot think of a single Goan who should support this type of a shame. बाणावलेचे आनी एक चेडूं जिओलिफा गोयस युक्रेनांतल्यान सुखरूप गोंयांत पावले.
युक्रेनांतल्यान गोंयांत पावपाचो ताचो प्रवास खूबच भिरांकूळ आशिल्लो अशी म्हायती ताणें दिली. भारतीयांक गोंयांत सुखरूप हाडपाची केंद्र सरकाराची गंगा ही मोहीम सध्या नेटान सुरू आसा. युक्रेनाच्या रशिया मार्गे भारतीयांक परत भारतांत हाडप सुरू आसा. युक्रेनांत भारतीयांक मारपेट करतात. थंय जेवण पिवपाक उदक मेळप सुद्दां कुस्तार जालां. राती बंकरांनी गेल्यार सगळी कडेन सायरनाचेच आवाज सुरू आशिल्ले अशी म्हायती जिओलिफान दिल्या. हे पळयात जिओलिफाचो भिरांकूळ अणभव. So we were in line for about 12 hours continuously in line. All crowd was there. It was snowing -5 degrees Celsius. We were all freezing with no food, no water, no shelter, nothing. The situation was very scary. Many Indians fainted. Then the Ukrainian soldiers were beating up our students and the boys and all. They were getting they were firing at us to scare us. But we didn't get scared. We kept pushing through the line. Then after staying 12 hours in the line, we finally crossed the border. But once we crossed the border at Romania, then the embassy helped us. The embassy arranged shelters and buses. The Romanian government was very good to us. They gave us shelter and food for 4 days. And then they dropped us at the Bucharest airport. Over there also we had to wait for 1 day, 2 days to get flights because there were many students there. And then we finally got a flight on the 4th of March, and then we landed in Delhi. What was your experience from the Battle of War? The experience was very terrible. मार्चपूर्ण बरो आसना. हांव विनित्सा म्हणटा थिंगा आसलोलें आनी थिंगा 24th जेन्ना कीव अटॅक जाल्लें तेदोणा everyone was running around for groceries and water. There was shortage of all food and everything. So me and my friends had gone very far to get food like rice and dal and everything. And then when we came back, there were sirens everywhere. So as soon as the sirens started, all our people from the hostel had to go in bunkers. So for 2 nights and 2 days, this was the situation over there. Every time there were sirens very loud. It was very scary. So we spent 2 nights in the bunkers, and it was very crowded there. Then on the 3rd day, we tried to contact the Indian embassy, but they said not to go to the borders because the situation was very scary. But we couldn't stay in Vinnytsia for long because the situation was getting worse there. There was firing and everything. So we made our own private buses, all the hostel people, and we went to the western border near Romania. So at the border, the situation was very traumatizing because there were 2,000 to 3,000 people there. It was all a stampede. There were Nigerians, Africans, Arabics, even Ukrainians. Everyone wanted to go out. So there was no proper line, nothing, no help over there. We all did on our own over there. So we were in line for about 12 hours continuously in line. वारखंड पंचायतीन मोपा लिंक रस्त्याचे काम बंद करचे म्हण अशोका बिल्डर कंपनीक नोटीस धाडली. कंपनीन पंचायत संचालनालया कडेन ते नोटीशीक आवाहन दिला. जोड रस्त्याचे काम तात्पुरते बंद केला. रस्त्याचे काम बंद दवरिल्ल्यान थळावे पंचायतीचे वजन वाडिल्ल्याचे दिसून येता. आता पंचायत वकिला कडेन चर्चा करून फुडली कारवाय करतली. फुडली सुनावणी 15 मार्चाक पंचायत संचालनालयांत जातली. पूण दुसऱ्या वाटेन झाडां कातरपाचें काम मात नेटान चालू आसा. आमकां लुकसाण भरपाय नाका. आमकां आमची जमीन, आमची झाडां दियात अशी भुमिका शेतकारांनी घेतल्या. काँग्रेस फुडारी एल्विस गॉमिसान मोपा जोड रस्त्याची पळोवणी करून शेतकारांची भेट घेतली. एअरपोर्ट हळू एअरपोर्टाच्या नांवार जें चल्लां तेंय पळोवपाक आज आमकां हांगा मेळ्ळा. आतां तो लिंक रोड पळय म्हणटा तो ओरिजिनल प्लॅनान नाशिल्लोच. लोकांचे जमणे एक्वायर केल्या म्हणटा ते, पूण खंयची जमीन एक्वायर केल्या तेजें डिमार्केशन कांय सायटीर दिसना. आनी जबरदस्तीन सगळे झाडांची कत्तल करून हो रोड करपाचो आतां प्रयत्न आमी तो चल्ला तो पळोवन आयिल्ले आसा. म्हाका दिसता एनवायरमेंटाची हत्या करून हळू ह्या लोकांक ग्रामस्थांक सुद्दां मारून उडोवपाची येवजण ह्या एअरपोर्टाच्या नांवार हांगा सरकारान आमचेर राबयल्ली आसा. आनी ते खूब दुख्ख जाता पळोवन. ते तेंची पळय भावना ज्यो आसा चड करून त्या बायलांच्यो त्या भावना आयकून खरेंच दुख्ख जालें. आनीक अशी जबरदस्ती कोणेच करूं नये. सरकारां निवडून दिता ती लोक निवडून दिता. सरकारां निवडून दिता ती लोकांच्या कल्याणा खातीर निवडून दिता. पूण हांगा भलतेंच जालां. हांगा
हे सरकार आणि चड करून आता ह्या 5 वर्सांक आशिल्ले ते सरकारान अशी जबरदस्ती केला, असो अत्याचार केला लोकांचेर तो आमी आता पळोवन आयिल्ले आसा. पंचायतीन जरी स्टॉप वर्क ऑर्डर दिली त्या कॉन्ट्रॅक्टराक, ताचेर एका ऑफिसरान स्टे दिली आणि स्टे अशी दिली की 15 दिसां खातीर स्टे दिली. म्हणजे 15 दिसां भितर कितें करून उडोवपाचें, कितें फुडें काम करपाचें ते 15 दिसां भितर मेकळें करा आणि आमी तुमकां संरक्षण दिलां. लोकांचें संरक्षण कांय ना, हितून त्या कॉन्ट्रॅक्टराक संरक्षण दिलां. ह्या ऑफिसरान जें केलां तेंय सारकें ना, कित्याक ताचेर सरकाराचो दबाव आसतलो. आतां एक लास्ट उपाय उरला म्हणटा तो ज्युडिशरीच्या मुखार वचून तांचे दाराचेर मारचें पडटलें. आणि म्हाका ते सांगता की आतां ते आज तरी तांचें पेटिशन रेडी जाता म्हणून. इतलीच एक अपेक्षा धरया की ज्युडिशरी म्हणजे आमचे जजीस तरी हेजेर भर घालून कितें तरी लोकां खातीर करतले म्हणून. उदका शिंपणे खात्याचे वतीन पेडण्याच्या बैलपार पुला लागसार आशिल्ल्या न्हंयेचेर 2 पंप हावस बसोवपाचें काम नेटान सुरू आसा. हांगा पंप हावस उबारपाचें अशें कोणेच मागूंक नासलें, मात बैलपार न्हंयचेर आशिल्लो बांद काडचो अशी मागणी केल्ली. कारण ह्या बांदाक लागून पावसान झाडां आडकून न्हंयचें हुंवार येता, मागीर गांवांत उदक भरता. ही मागणी आसतना ज्या पंप हावजाची मागणीच करूंक ना ताचें काम मात नेटान सुरू आसा. आमच्या बागायतीचें उदक आमी वळोवंक दिवचे नात असो निर्धार हांगासरल्या लोकांनी घेतला. तशेंच ह्या न्हंयच्या उदकाचेर आमचे शेतकार निबून आसात अशें थळाव्यांनी सांगलें. काँग्रेसीचो फुडारी एल्विस गॉमिसान ह्या जाग्यार भेट दिली तेन्ना ताणेंय थंयच्या पंप हावजा विशीं तिडक उक्तायली. हें आज जें पळोवपाक मेळटा हें सगळें विचित्रच. हांगा डेमोक्रेसी आसा काय ना हो व्हडलो प्रश्न आज उपस्थित जाता. हे ग्रामस्थ झगडटात आपले हे उदक सांबाळपाक, आपलो गांव सांबाळपाक, आपले जनजीवन सांबाळपाक, आपले हे एनवायरमेंट सांबाळपाक, आनी तांचेर कसो अत्याचार जाता, कशी जबरदस्ती जाता ह्या सरकाराची आनी ह्या BJP सरकाराची कशी ह्या लोकांचेर जबरदस्ती जाता ती आज फर्स्ट हँड म्हाका पळोवपाक मेळ्ळ्या. आनीक हे आतां हांगा जो प्रश्न आसा ह्या उदकाचो आतांच तुमी पळयला हांगा एक क्रोकोडायल मगर कशें मरून पडला तें 100% हे हांचे बकेटीक लागला. हे पळय फाटल्यान बकेटी घालून हे पळय एक्सकवेशन चलता आनी कोणा खातीर हे म्हणटात कोणा खातीर ते सरकार कोणूच सांगना. पूण हेंचो एक असो हें जाल्लो आसा की हें उदक पळय डायवर्ट करता आतां ते व्हडले अदी व्हडली टँक कशी बांदून हें डायवर्शन अल्टिमेटली ह्या मोपा विमानतळाच्या कामा खातीर आनी हें फुडें एरो सिटी जातली. हांगा कजिनो झोन जातलो. म्हाका दिसता वर्ल्डाचो न्हय एशियांतलो तरी व्हडल्यांतलो व्हडलो हो कजिनो झोन करून हांगा हे ग्रामस्थांचें जनजीवन उद्ध्वस्त करपाचो जो आनी प्रयत्न केला ते म्हाका आज पळोवपाक मेळ्ळा. खूब दूख जाता आनी चड करून हे बाकीच्या गोंयकारांकूय हांव सांगूंक सोदतां हें आज हांकां हें फाल्यां तुमकांय जातलें. ते म्हणटा पंचायतीक कसलोच पावर ना. म्हज्या हातान हांगा लेटर आसा, पंचायत लोकल पंचायतीन हाजेर स्टे दिल्लो आसा, काम बंद कर म्हणिल्लें आसा. तर सरकाराची यंत्रणा सांगता की काम बंद करपाक जायना म्हणून. कित्या खातीर काम बंद करपाक जायना? अरे जेन्ना तुमी पंचायत निवडून दिता, ज्या पंचायतीक पावर आसा त्या पंचायत पावर वापरून हें काम बंद कर म्हणटा आनी तुमी कोण आयकना. ही कसली डेमोक्रेसी? हें कसलें राज्य? सावंतवाडी म्हालांतल्या आडाळी वाठारांतल्या कडशी न्हंयचेर MIDC अंतर्गत चडसो बंधारो बांदून पुराय जालो. ताका लागून थळावे लोक चाळवल्यात. हो बंधारो बांदपाक थळाव्या लोकांचो विरोध आसलो. महाराष्ट्रांतल्या गाळेल, दोंगरपाल, डिंगणे तशेंच गोंयांतले तोरसे, तामशे, मोपा, उगवें ह्या गांवची शेतां भाटां कडशी न्हंयच्या उदकाचेर निबून आसात. ह्या बंधाराचें बांदकाम बंद करिना जाल्यार खर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी लोकांनी दिल्या. गोंय दर्यादेग वेवस्थापन आराखड्या अंतर्गत पोर्ट लिमिटाची मर्यादा वाडयल्या. देखून गोंयभरचे नुस्तेकार चाळवल्यात. पोर्ट लिमीट वाडयले जाल्यार नुस्तेकारांचेर हावळ येतली. गोंयचे पारंपारीक नुस्तेकार काबार जातले. तेन्ना ह्या कायद्याक विरोध करपा खातीर चापोरा फिशींग बोट संघटनेन खासा बसका आपयल्या. ह्या बसकेक सगळ्या गोंयकारांनी हाजीर रावन आमचे मागणेक तेंको दिवचो अशें चापोरा फिशींग बोट संघटनेचो अध्यक्ष बलभीम मालवणकारान सांगले. दिसा प्रत्येक गोंयच्यांनी आपापल्या गोंयान कोस्टल एरिया तेंचे कडेन सगळे पूण बेतूल टू केरी
आणि साल्ट आमचे छापोरा ह्या लोकांनी सगळ्यांनी प्रत्येक जणांनी आपल्या आपल्या हितून मिटींग घेवची, कित्याक नाजाल्यार हे घातक हा भयंकर अशें लावन ते ह्या आयताराक थारोवपाचें आनी सगळे गोंय एकठांय जावन एक दीस थारोवन सगळ्यांनी पणजे वचपाचें. फिशरमॅनांक भरपूर नुकसान जावपाचें. आमकां फिशरमॅनांक आमकां आतां तर 150 मीटर जर हे काडून गेले जाल्यार आमची फिशरमॅनाची घरां ना, आमच्यो बोटी ना, कांयच ना. कोण कितें खंय रावतले? हो एक कायदो फिशरमॅनाक लागून एक कायदो पास करून हाडलेलो दिल्लीक. आमचो तेन्ना चंद्रकांत मिनिस्टर बाब आसलो तेणे की फिशरमॅनांक थंयसर दर्या कुशीकूच दिवचे म्हणून. तो सुद्दां कायदो तेंच्यांनी ना केल्लो आहा. जर तर हे पंचायतीत तर लोकांक हे दिशाभूल करता तर सरकार दिशाभूल कित्याक करचो ना? मागता हांव आमचो आयज बाबा आमचो दिगंबर आमचो श्रीपाद नायका कडेन हेजेर कितें तरी एक्शन घेवन तूं सेंटराक आहाय वचोन फुडें करून हेजेर कितें थारोवन जर तर गोंयकाराचें भवितव्य ती 150 मिटरांक जर रिव्हरेच्या आनी हेजे वता जाल्यार ती गोंयची ही सुद्दां वयतली. आमचे गोंयच्या साहेबाची हे इगर्ज उरची ना, देवळां उरची ना. बारीक विचार करात. मोरजी, गुडे, शिवोली म्हूण तशेंच काणकोण आनी कितें खंयचे कालांगूट आनी पणजे कितें करतले? पणजे राजधानी जाल्यार मिरामुट्टू 150 मिटर तर सगळे शेडाचे काडूंक सोदता जाल्यार पणजे जाल्यार गोंय उरलें खंयसर. वास्को वाडे ते मुंडवेल कदंब बस स्टँड मेरेनचो राष्ट्रीय महामार्गाची चाळण जाल्या. भौशीक बांदकाम खात्याचें काम सुरू आशिल्ल्यान सुमार 2 किलोमीटर रस्तो सामकोच बाबत जाला. ह्या रस्त्या वयल्यान येरादारी करपी लोकांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा. तशेंच रस्तो पेड्ड्यार जाल्ल्या खातीर हांगा ल्हान मोठे अपघात जावपाक लागल्यात. वाडी कानोळे दर्यावेळ वयली लिंगडाची झाडां परप्रांतीय वेवसायिकांनी रातोरात कापल्यात. दर्यादेगेची धड घटमूट राखून दवरपाक ही झाडां म्हत्वाची असतात. त्या खातीर ही झाडां कापप बेकायदेशीर थारता. झाडां कापपाचो हो प्रकार लक्षांत आयल्या उपरांत कळंगूट मतदारसंघ फोरम ह्या बिगर सरकारी संघटनेन ह्या विशीं रान खात्या कडेन कागाळ केली, अशी माहिती फोरमाचे अध्यक्ष प्रेमानंद दिवकर हाणें केली. आयज आमकां कळून येयलें की हांगर एक पुण्यांत व्हडली एरिया जी लिंगोड आसा ती डिस्ट्रॉय केल्ल्यान ती कापून कापून सारकी बिचार पावलेली आसा. लास्ट अशीच एक केसीन कलंगूट जाल्लेली आसा. आमच्या कंप्लेनाचेर हायकोर्टान सो मोटो घेतलेली आनी प्रत्येक डिपार्टमेंट जे कंपिटंट ऑथॉरिटीज आहा तांकां सांगलेलें बाबा अशें कितें इन्सिडंट तुमच्या नजरेक येयले तर तेचेर इमिजिएट कारवाई करून ते बंद करचें आनी हो जो लिंगोड जो आसा तो सांबाळचो म्हणून. आतां लिंगोड आनी सँड ड्युन्स हे जावन आसा फर्स्ट लायन ऑफ डिफेन्स इन केस कितें सुनामी जाली, व्हडली वोसाड येयली, उदक वयर पावोंक शकता. तेन्ना आमी हेंच तर डिस्ट्रॉय करीत आमी स्वता प्रॉब्लम क्रिएट करता. आनी कालूच तुमी वाचले आसतल्यार की ग्लोबल वॉर्मिंगाच्या हेका लागून जे सी वॉटर लेवल इन्क्रीज जाता आनी 2030 पर्यंत तेंचो रिपोर्ट आहा की मोस्ट ऑफ द कोस्टल एरिया वील गो अंडर वॉटर. जर आमी हे लिंगोड सांबाळना, हे सँड आमी जर प्रोटेक्ट करिना जाल्यार एक वसाड पुरो आखो हो कानोवचो गांव काबार करपाक येता. भारताचे आदले सैन्य दळ मुखेली जनरल S.F. रॉड्रिगीस हांगा शुक्रारा मरण आयले. 1990 ते 1993 मेरेन ते भारतीय सैन्य दळाचे मुखेली आसले. 8 नोव्हेंबर 2004 वर्सा पंजाबाचे राज्यपाल आनी केंद्र शासित प्रदेश चंदीगडाचे प्रशासक म्हूण तांची नियुक्ती केल्ली. विचारवंत आनी रणनीतीकार म्हूण तांकां वळखताले. तांणी देशा खातीर समर्पणाचो आनी सेवेचो वारसो सोडलो. सैन्य दळांत 40 वर्सां परस चड काळ ताणें देखदिणो वावर केला. ताणें राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लोगार मंडळाचेर 2 फावट काम केलां. 2004 ते 2010 मजगतीं ते पंजाबाचे राज्यपाल आसले. तांच्या योगदाना विशीं आनी देशाच्या सेवे खातीर देश तशेंच भारतीय सैन्य दळान तांचे उपकार मानल्यात.
बांबोळेच्या पालमार कॉलनी लागीं बेकायदेशीर गार्बेज प्लांट उबारपाची प्रक्रिया चालू आशिल्ल्यान थळाव्यांक खूब त्रास जावपाक लागला. ह्या प्रकल्पा विशीं पालमार कॉलनींतल्या लोकांनी तिळक उक्तायल्या. गेल्या आयतारच्यान रातच्या वेळार हॅलोजन लावन लिपचोरया हें काम चालू आशिल्ल्याचे थळावे लोक सांगतात. पुलिशेन कागाळ करून लेगीत कांय जावंक ना. थळाव्या पंचाचो हातूंत हात आशिल्ल्याचे लोक सांगतात. This 20-point program here are assembled here last Sunday, and we came to know there is a illegal construction going on by our Panch member only, none other than, without informing anybody in the locality, without any right of resolution or decision of the Panchayat, without any permission from the Pollution Control Board, without any permission from the Goa Waste Management Corporation. They are going to have a garbage here, and they were doing garbage center in the middle of the residential colony, just hiding some trees, and he was doing the night time the job, our Panch himself. And I got a message from, not from the locality of Santa Cruz, I got a message from the Panchim. One of the prominent citizens told me such illegal thing is happening. I came and saw that our Panch is standing here night time 8 o'clock and put halogen light and getting the light work done. I told him, you please stop it. This is, we are not elected you for this purpose. You are doing against us. Whatever, this is not an intention of electing you. Then, next, he did not stop. Then I told we will go to court, we will go to complain, this and that. But he said, Tuka Daitakar. I said, the next day we 15 people came from the colony and stopped this work here. And all these people ran away. When the Panch was called by the contractor who is doing the illegal work, Panch was not ready to come. And 2 days work was stopped. And now yesterday night, again they started hiding without knowledge. Even the neighbor doesn't know what is happening here. Does directly from our residential colony straight ahead. So when the stench starts coming and the noise pollution and everything involved, and why is it that it is in a residential colony? Where is the board? Where is the board saying this is a construction which has been permitted? मोपा विमानतळ क्षेत्रांतल्या 14 धनगर समाजाक GMR कंपनीन बांदून दिल्ल्या घरांक धोको निर्माण जाला. त्या भायर ही घरां कायदेशीर रुपान तांची जावंक ना. तशेंच तांच्या बोकडां खातीर गोटे बांदपाक जागो जाय. 14 घराप्यांक दरेकी 100 चौखण मीटर जाग्याचेर घरां बांदून दिल्यात. सरकारान तांकां 1000 चौखण मीटर जागो दिवपाचें आश्वासन दिल्लें, पूण तांकां 800 चौखण मीटर जागा दिवन फटयल्ल्याचे कांय जाण सांगतात. कागाळ केली तरी मंत्री आनी कंपनी तांचे म्हण आयकून घेनात. उरफाटी तांकांच धमकी दितात. नांव ज्ञानेश्वर वरग. आमी पयलीं मोपा पठारार आसली तेन्ना जरी नांवार नासली तरी ती व्हडलो पठार आसलो आनी ती जागा सगळी आमकां जाय तशी यूज करपाक मेळटाली. पण आतां हांगा येयल्या उपरांत मर्यादीत जागा आसा आनी ती 800 स्क्वेअर मिटरूच मेळटा. आनी ह्या 800 स्क्वेअर मिटरान बोकडां धोरा बी सगळे जे आसा ते वेवसाय लोकांक करपाक मेळना आनी ते वेवसाय जायना. त्याच्या खातीर आतां ऑलमोस्ट सगळे वेवसायूय हांगासरले काबार जाल्ले आसा आनी जे ग्रेजींग लँड हांगा दिला ती लँडूय लिमिटेड आसा आनी ती मातशी रान कशें आसा आनी तातूंत त्या रानान बोकडां धोरा किंवा चोरो शेकना आनी ती ओपन जागा नसल्या कारणान जे खरे वेवसायाचे जे बिझनस असले ते सगळे वेवसाय सोंपलेले आहात आनी धनगर समाजाचेर फक्त एक नोकरी खंय तरी वयतलो तेन्नाच कितें तरी 4 पयशे जोडटलो अशी परिस्थिती येयल्ली आसा. म्हाजें नांव बया वराक. आमचे हांगासर रिहेबिलिटेशन केल्लें 2018 3 वर्सां जालीं. आमी वारंवार आनी सातत्यान सरकाराच्या पांया पडत आसा, रिक्वेस्ट करीत आसा, सगळें सांगत आसा, सरकाराक हे करीत आसा, पूण सरकाराक अजिबात कसलीच जाग येयना. आमी डायरेक्टर ऑफ सिव्हील एविएशन डॉक्टर सुरेश शानबागा कडेन पर्सनली रिक्वेस्ट केली, लेटरां बरोवन रिक्वेस्ट केली. फक्त कानार केश्टे ओडून आमचे आयकोन घेवन उगी आसा आनी वयल्यान सरळ सरळ आमकां धमकी अशें सांगता की तुमी चड जर बोवाळ केलो जाल्यार तुमची घराय आसा ती आपल्या नांवार आसा आजून ती मोडून उडयतलो आनी तुमकां बेघर करतलो. असले धमकी आमकां, दादागिरी. आमच्या भुरग्यांक कामाक आसा तांकां धमकी, तुमी जर कितेंय केलें तुमकां कामाचें काडून उडयतलो. आयज पर्यंत खंय तरी आमकां धमक्यो दिवन अत्याचार करून टॉर्चर करून आमचो आवाज दाबण्याचो प्रयत्न केला.
पूण हेच्या फुडें आतां आमची मोपा विमानतळ पंचकृषी पीडित जनसंघटना स्थापन जाली. आमी आमचो आवाज आतां दाबून दवरचे ना आनी त्या संघटनेचो आदार घेवन आमी जी कायदेशीर प्रक्रिया आसा ती करतले आनी जी लोकांचे एकवटीन हे करपाचें आसा तें करतले, सगळ्या वटेन करतले. आनी आतां आमी आमचो आवाज खंय तरी दाबून दवरपाक दिवचे ना. आवाजाक आमच्या एक वाचा फुटलेली आसा आनी आमी सगळ्या लोकांच्या बरोबर रावन आमी कितें आहा तें तांकां आतां आमचें कितें हें आहा तें आमी हें करून घेतलें आमचें. राजभवनाच्या नव्या दरबार सभागृहाचे शुक्रारा दिसा राष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू हांचे हस्तुकीन उक्तावण जालें. गोंयांतले दुसऱ्या नंबरा वयले हे सगळ्यांत मोठे सभाघर. ही वास्तू 18 कोटी रुपया खर्च करून बांदल्या. ह्यान फुडें राजभवनांत जावपी म्हत्वाच्यो सरकारी कार्यावळी ह्याच सभागृहांत जातल्यो. विधानसभा वेंचणुकेच्या निकाला उपरांत सोपूत विधी ह्याच सभागृहांत जातली. उक्तावण सुवाळ्याच्या कार्यावळीक राज्यपाल P.S. श्रीधरन पिल्लय, उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नायक, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत हाजीर आसले. Following the progress of this infrastructure during my visit to Goa and my stay at the Rajbhavan. On October 2021, I inquired about its completion and was informed by the governor that it will be ready in a couple of months. True to his words, in a couple of months, we have this grand building today, a reflection of Goan architecture with its transparent walls and wide verandas. I am told that this is the second largest hall in Goa after the Dr. Sam Prasad Mukherjee Stadium. With its cultural and linguistic diversity, scenic splendor, and the warmth and hospitality of the people here, Goa has always had a special place in my heart. It's an important place. We are shortly going to have swearing in of the new government. The beauty of Indian democracy is people have got a right to choose the government they like. And our elections are being held regularly, and elections are being held peacefully across the nation. Our villages are more beautiful than any other places, the town places. So I am extending thanks to all important people from all walks of life are present here today, and this building is inaugurated by our respected Vice President Ji, and I am seriously thinking. ऑस्ट्रेलियाचो फामाद क्रिकेट खेळगडो शेन वॉनाक पिरायेच्या 52व्या वर्सा काळजाच्या आकांतान मरण आयलें. शेन वॉन थायलंडांतल्या एका व्हिलांत आसलो. थंयच तो बेशुद्ध अवस्थेत सांपडलो. उपरांत वैजकी पथकाचे मजतीन ताका शुद्धीर हाडपाचे साबार प्रयत्न केले, पूण तांच्या यत्नांक यश येवंक ना. शेन वॉन थायलंडांतल्या कोव सामुय जुंव्याचेर आयिल्लो. ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटा खातीर हो दुसरो धक्को आसा. फाटल्याच सप्तकान रॉड मार्शाकूय काळजाच्या आकांतान मरण आयलें. शेन वॉनानय ताच्या मरणाचेर दुख्ख उक्तायल्लें, पूण ताचें हें निमाणें ट्वीट आसतलें हें कोणाक सपनान लेगीत दिसोंक नासलें. गोंयान 8 मार्च ते 11 मार्च मजगतीं कमी अदीक प्रमाणात पावस पडूं येता असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायलो.
वातावरणात जाल्ल्या बदलाक लागून गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत पावस हाजेरी लायतलो. अवकाळी पावसाक लागून काजी, आंबे, पणस तशेंच हेर मोसमी पिकावळीचेर परिणाम जावं येता. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव प्रणिता प्रताप रेडकर तुमचो निरोप घेता. फुडल्या खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.